नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स आसा तशीच स्पष्ट नीती स्थिर सरकार ऊर्जावान नेतृत्व गोंयाक जाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयंपूर्ण मित्राच्या व्हर्च्युअल संवादात उलयलो गोयच्या 60व्या मुक्ती दिसा निमतान प्रधानमंत्र्याक दिले आमंत्रण प्रधानमंत्री मोदी फाटोफाट 4 फावट गोयकारांकडेन संवाद साधता गोयकारां खातीर अभिमानाची गजाल म्हणटा मुख्यमंत्री बाकीचे आमदार मंत्री म्हणतात गोयचो आत्मनिर्भर मंत्र गोय जाता स्वयंपूर्ण प्रमोद सावंताचे सरकार खंय कोविड मायनिंग जॉब सगळ्या पावंड्यार फेल अपेसाक भियोन वेंचणूक 2 म्हयने आसतना सीएम बदलपाचो बीजेपीचो प्लान आम आदमी पार्टीचो दावो दिल्लीत पार्टी अध्यक्ष आणि वरिष्ठांकडेन चर्चे उपरांत सीएम गोंयांत स्वयंपूर्ण सत्र सोंपताच पर्सनल कामाक गुजराताक सीएम बदलपाचो आपाचो दावो अर्थहीन म्हण श्रीपाद भाऊचे विधान तिळारी कालव्याचे सारखे इन्स्पेक्शन करात दर्जो तपासात न्हंयेतलो गाळ काढात मागीरच कालवो दुरुस्त करात शिवसेना बीजेपी कार्यकर्त्यांनी तिसऱ्या दिसा आडायले काम आणि नैऋत्य मान्सून कोकणात परतीचे वाटेर 23 ऑक्टोबर सावन गोयच्यान माघार फुडले 2-3 दीस जोगला गडगड मारून पावसाचो हवामान खात्याचो अदमास आता आसा तशीच स्पष्ट नीती स्थिर सरकार आणि ऊर्जावान नेतृत्व गोंयाक जाय म्हण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयलो स्वयंपूर्ण मित्र लाभार्थी पंच सरपंच नगराध्यक्षाकडेन व्हर्च्युअल संवादात तो उलयतालो प्रमोद सावंताचे टीमीची ताणें तोखणाय केली 19 डिसेंबराक गोयच्या 60व्या मुक्ती दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्यांक आमंत्रण दिलां लोकांक हो संवाद पळोवंक मेळचो म्हण वेगवेगळ्या सुवातींचेर स्क्रीनी घाल्ल्यो आत्मनिर्भर भारताचे सपन स्वयंपूर्ण गोवा येवजणेंतल्यान साकार करपी गोंयकारांका येवकार तुमच्या सारखा धडपड करपी लोकांक लागून गोंय राज्याच्यो गरजो गोंयांतच भागपाक सुरू जाल्यात ही खोशयेची गजाल आसा सर केंद्र सरकार से हमें 300 करोड़ में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है हम उसी तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और हर ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को भी उसके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको फंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे गांव में भी छोटे छोटे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हर एक गांव में बनेंगे इसलिए फिर से एक बार मैं सभी लोगों की तरफ से आपको 19 दिसंबर 2021 का इस कार्यक्रम के लिए आपको इनविटेशन सर आपको रिक्वेस्ट करता हूं इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहने से हमारे कार्यक्रम की और शोभा बढ़ेगी स्वयंपूर्ण मित्र एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार और लोगों के बीच पहले सर क्या होता था कि लोगों को तरह तरह के सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उन्हें सर बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकारी योजनाएं या फिर राज्य सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी लेकिन सर अब उन्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्वयंपूर्ण मित्र के रूप में उनकी पंचायत में मौजूद रहते हैं वो हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और सर जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका वो समाधान कर सकते हैं सर इससे सर क्या हुआ है कि एक बहुत कामकाज में स्मूथ फंक्शनिंग आ गया है हमारी अफसरशाही जितनी ही संवेदनशील और जिम्मेदार होगी उतना ही ज्यादा फायदा लोगों को मिलेगा देश को मिलेगा initiated so many schemes and you got all the support from the government sir yes under your scheme sir of the central government we have pradhan mantri jivan jyoti bima yojana we have registered 695 villages
and under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, we have insured 409 people. अच्छा कुंदन जी, ये लोग जो रेडी पटरी वाले हैं ये डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं? थोक व्यापार लेते हैं तो भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, और जो सामान्य परिवार में जब माल बेचते हैं तो वहां से भी डिजिटल पेमेंट लेते हैं, ऐसा करते हैं क्या? करते हैं सर, हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है वो उनको सब सिखा रही है सर कि कैसे डिजिटली उनको इस सब ट्रांजैक्शन कर सके। क्योंकि देखिए इस स्कीम की ब्यूटी ये है सर, कम से कम 203 आदमी हमारे डिजेबल भाई थे, तो उन सारे सभी को भी हमको व्हीलचेयर्स और क्रचेस भी सब लोगों को प्रोवाइड करे सर, और हमें यूडीआई कार्ड भी मिला उसमें, और यूडीआई कार्ड के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी भी मिली है सर। अच्छा, आपको जो मदद मिली है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिक्कत आई सर। अच्छा, नहीं आपका ग्रुप करता क्या है? हमारा ग्रुप एक गोवन नाम का ब्रांड है वो बनाता है। स्वयंपूर्ण गोवा और गोवा सरकार, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अंतर्गत हमें मदद मिली और हमें ट्रेनिंग भी दी गई, और हमारे लिए एक सेंटर भी खुला दिया। उस ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया कि अलग अलग फलों से हम अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, और वो हम सीख गए, और गोवा शिपयार्ड ने भी हमें मशीनरी उपलब्ध करवाई। मैं प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने स्वयंपूर्ण गोवा अभियान को गोवा के विकास का आधार बनाया है। अब इस मिशन को और तेज करने के लिए सरकार तुमच्या दारी इसका बड़ा कदम भी उठाया गया है। गोवा को अभी जैसी स्पष्ट नीति चाहिए, अभी जैसी स्थिर सरकार चाहिए, अभी जैसा ऊर्जावान नेतृत्व चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन फाटोफाट 4 फावट गोंयकारांबरोबर व्हर्च्युअल संवाद साधलो। हाजे वयल्यान तांचो गोंयाचेर कितलो मोग आसा तें दिसून येता। प्रधानमंत्री गोंयचो विचार करता, गोंयकारांकडेन संवाद साधून समस्या जाणून घेता, मार्गदर्शन करता। ही गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता सयत सत्ताधारी पक्षांतल्या आमदार मंत्र्यांची प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो गोंयकारांचेर कितलो मोग आसा तें दिसता। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी पंचायत मंत्री मॉविन गुदीन उलयलो। गोंयान आतापर्यंत म्हाका दिसता जवळपास 4 फावटी म्हणजे गोंयकारांतल्या वेगवेगळ्या विशयाचेर इंटरॅक्शन करता आसतना आमकां पीएमांक आमी पळयला, त्या खातीर गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल आसा। हो भोवमान गोंयकारांचो आसा। देशाचे पंतप्रधान वेगवेगळ्या योजनेच्या निमित्तान गोंयकारांतल्या आमच्या भाव भयणी शेतकारां कडेन, दुधकारां कडेन, वॅक्सिनेच्या निमित्तान हेल्थ वर्करां कडेन उलयता। ही खरोखरूच ते जो भोवमान गोंयकारांक दिता हें तेजोच द्योतक आसा। आनी बीजेपी येयला तेन्नासून गोंयकारांक तेणी दुसरेच भाशेन एक प्रेम दाखयलो आसा। म्हाका एक सांगा, 2 युनियन मिनिस्टर एक टायम आमकां दिले, बाब मनोहर पर्रीकर आनी बाब श्रीपाद नाईक, 2 MP आहा आनी दोनी आमचे MP मिनिस्टर जाता अशें केन्ना जाल्लें आसा? हेजे पयलीं जावना। आतां एक ते दुसरेच भाशेन आमकां हेल्प करपाक सोदता, आनी तेणें सांगलां की 300 crore आमकां स्पेशल जो एड दिल्लो आसा, तितून आमकां फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट 100 crore आमकां येयल्लो आसा। हें कितें दाखयता की गोंयान इवन आमकां फंड्साची कमी आहा जाल्यार ते आमकां टायमार पावता। गोंय ट्युरिजमान फुडें सरता। जो प्रायम मिनिस्टरान आपलो इंट्रस्ट दाखयलो हेजे वयल्यान गोवा कितलो आदार मेळटलो हें लोकांक गोंयकारांक कळून दितलें। हेजेर गोवा एक संदी मेळ्ळ्या ट्युरिजमान बाकी सगळ्या क्षेत्रांत नंबर 1 जावपाक। मोवाचेर कशी प्रक्रिया करतात ते शिकूंक गोंयच्यान 40 बायलां कर्नाटकांत वता। आमी आतां एक टायअप केला आमचे फुडले हे म्हयन्याच्या एंडाक 31st और 28th आमी हे कर्नाटका ह्या राज्यान जे हनी बी कल्टिवेशन प्रोग्राम कशे करता हांकां 3 दीस हांगाचे गोंयच्यो 40 महिला वयतल्यो, म्हणजे कुचड्या वयल्या 4 अशे आख्खे 40 महिला वयतल्यो। ते 2 दीस रावतले। 3 दिसाचे प्रोग्राम म्हणजे सकाळी वचून 2 राती रावतली
आनी एंटायर तो प्रोग्राम कसो ते हनी बी कल्टिवेशन करून तांकां कितलो फायदो जालो तेंच्या लोकांचे अशें करून आमी खुबशे आतां प्रयोग करपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुख्यमंत्री सामको फेल. वेंचणुकेच्या तोंडार 2 म्हयने पयलीं मुख्यमंत्री बदलून बीजेपी आपली कात वाचोवपाचो यत्न करता म्हण आपाचो दावो. कोविड मॅनेजमेंट, जॉब्स, लेबर गेट, पर्यावरण, वादळ वेवस्थापन सगळ्याच पावंड्यार मुख्यमंत्री खंय फेल. मायनिंगेचो मोठो प्रश्न थंय मुख्यमंत्री फेल. निमाणे बीजेपीच प्रमोद सावंताची खुर्ची काढून घेवपाच्या निर्णयाचेर पावल्या म्हण मनीष सिसोदियाचो दावो. ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई है कि अब प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में वहाँ पे चुनाव लड़ना बिल्कुल मुश्किल है, इसलिए अब बीजेपी उनको हटा के एक नया मुख्यमंत्री वहाँ पे पेश करेगी. ये देश के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि चुनाव से 2 महीने पहले सत्ता में बैठी पार्टी ये रियलाइज करे कि उनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया और जनता केवल दुखी और दुखी है उनसे, और इसलिए वो अब मुख्यमंत्री बदले. बीजेपी मान रही है कि उनके सीएम ने, उनके सरकार ने कोई काम नहीं किया. सबसे पहले तो बीजेपी खुद मान रही है कि प्रमोद सावंत जी और उनकी सरकार कोविड को हैंडल करने में बहुत बुरी तरह से फेल रहे हैं. मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच तो इतना कॉन्फ्लिक्ट था, इतनी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसके बारे में, तो खुद अमित शाह जी को उसमें इंटरवीन करना पड़ा था. बड़ा लेबर गेट स्कैम के नाम से गोवा में खूब मशहूर है. साइक्लोन में भी डिजास्टर मैनेजमेंट उनसे नहीं संभला, पूरा डिजास्टर मिसमैनेजमेंट रहा. जॉब्स के फेलियर पर प्रमोद सावंत जी की सरकार पूरी तरह से फेल है. माइनिंग माफिया के सामने नतमस्तक होकर बैठी हुई है प्रमोद सावंत जी की सरकार. वहां कोर्ट तक के आदेश हैं माइनिंग शुरू कराने के लिए, माइनिंग के संबंध में, लेकिन वहां की सरकार केवल माइनिंग लॉबी को खुश करने के लिए कोर्ट के आदेशों को भी किनारे कर रही है और माइनिंग लॉबी के सामने झुक के बैठी हुई है. बीजेपी की आंतरिक लिस्ट है जिसमें उन्होंने 10 फेलियर मान के कि ये 10 फेलियर पे प्रमोद सावंत सरकार फेल रही है, उनको हटाने जा रहे हैं यहाँ पे. हाँ सर, एक सवाल है कि दिल्ली की एक अदालत में जो दिल्ली के दंगे हुए थे उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से रिपोर्ट पेश ना करने को लेकर उनकी खिंचाई हुई है. मैंने अभी फॉलो नहीं किया मैडम उसको. थैंक यू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतची सद्याक पार्टीच्या वरिष्ठांकडेन चर्चा. शुक्रारा राती तो दिल्लीक वचून पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह आनी हेर फुडाऱ्यांक मेळ्ळो. चर्चा जाली. शेनवारा स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेचेर गोंयकारांकडेन मोदीची चर्चा आशिल्ल्यान गोंयांत आयलो. परत सीएम पर्सनल कामाक गुजराताक गेला. बीजेपी सीएम बदलूंक सोदता म्हण आपाचो दावो. ताचेर श्रीपाद भाऊ म्हणटात तशें कांय ना, निर्णय आप न्ही बीजेपी घेतली. सर आज तुम्ही दिल्लीच्यान परत आयल्या, कितें जाल्ली तुमची मिटींग आनी खंयच्या खंयच्या लिडरांक मेळ्ळे सर तुमी? इलेक्शनाच्या संदर्भात मिटींग आशिल्ली. हांव, आमचो संघटन मंत्री आनी अध्यक्ष हे तिगूय जाण मिटींग एकूच कडेन आशिल्ली. अमित शाह आशिल्ले, JP नड्डा जी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष, होम मिनिस्टर अमित शाह जी आनी आमचे BL संतोष जी, देवेंद्र जी, आमचे प्रभारी दर्शना जरदोश मॅडम, ह्या सगळ्यांची कंबाईन इलेक्शनाच्या संदर्भात चर्चा करपा खातीर ही बैठक आशिल्ली. सर, कितें एलायन्साचेर बी डिसिजन घेतलेलें आहा थंय? ते सगळें मागीर डिसायड जातलें. आपान गोंयचो सीएम बदलपाची चल्ला म्हूण दावो केला. मनीष सिसोदियाच्या दाव्यांचेर श्रीपाद भाऊन स्पश्टीकरण दिले. सीएम बदलपाचे बीजेपी थारायतली, आप न्ही. परत एकदा निवडून दिवप आणि सत्तेर हाडप ही सगळी भाऊ, मनीष सिसोदियाने एक कमेंट दिली दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन की गोंयचे सीएम चेंज जावपाक आसले. कितें तुमची कमेंट आसा? आमचो सीएम चेंज करपाक तांकां अधिकार ना. आमचो सीएम चेंज आमची पार्टी ठरयतलेली. सीएमान कितें गुन्हे केला जावं कितें केलें अशें कांय ना. आतां कांय तशें कांय कारण कित्याक सगळें चलिल्लीं आसा. इलेक्शन केल्ल्या टायमाक जातलें आनी भारतीय जनता पार्टी कोण हे करता हाचो प्रश्न ना. भारतीय जनता पार्टी परत सत्तेर येतली. म्हणजे सीएम चेंज जावप आसलें तसल्या सध्या काय ना. हय, तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दी जाल्यार तुमी घेवन अशें कांय ना. आतां हे जर हायपोथेटिकल केन्ना दिता तेन्ना पळोवपाचें न्ही. हांवें म्हणलें की आमचे कडेन कंपिटिशन ना. जी कितें पार्टी लिडरशीप थंय. हय. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी तुकाराम मराठे. भोमा काळ्या मातयेर हिट अँड रन प्रकरणात मूळ यूपीचो धासोलवाड्यार रावपी 24 वर्सांचो तरणाटो आगताक सोंपलो. पुलीस पावले तेन्ना सुनील विजय गुप्ता हो तरणाटो रस्त्यार आपल्या स्कुटरी सयत पडिल्लो दिसलो. ताच्या गाडयेचो खंयच्या गाडये बरोबर एक्सिडेंट जाला ताचो पुलीस शोध घेता.
तिळारी कालव्याचे सारखे इन्स्पेक्शन करात, दर्जो तपासात, न्हंयेतलो गाळ काढात, मागीरच कालव्याचे दुरुस्ती काम करात म्हण महाराष्ट्रातले शिवसेना बीजेपीचे कार्यकर्त्यांनी फाटोफाट तिसऱ्या दिसा मणेरी दोडामार्गार तिळारीचे काम आडोवन धरला. 10 ऑक्टोबराक हो कालवो फुटून लोकांच्या शेताभाटांनी उदक गेल्ले. तिळारीचे कालवे परत परत फुट्टा म्हण त्या वाठारांतले लोक तिडकल्यात. 10 ऑक्टोबराक दोडामार्ग मणेरी वाठारांतलो तिळारी प्रकल्पाचो दावो कालवो फुटलो आनी उदक थंयच्या शेतांनी घुसल्या उपरांत सोमतेच कालव्याचे दुरुस्ती काम सुरू जाल्ले. मात फाटल्या 3 दिसांसावन काम बंद आसा. महाराष्ट्रातल्या शिवसेना आनी बीजेपी कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत वेल्यावेर काम नाका, पयलीं कालव्याचो दर्जो तपासात, न्हंयतलो गाळ काढात, मागीरूच कालव्याचे काम तडीक लायात म्हूण मागणी लावन धरल्या. तिलारीच्या ह्या कालव्यातल्यान गोंयांत पेडण्यां, बार्देस आनी दिवचल तालुक्यांतल्या खुबशा वाठारांत उदक पावता. कालवो फुटला तेन्ना सावन आमठाणे सावन उदकाची पर्यायी वेवस्था केल्या. मात आतां पावसूय लागीं लागीं सोंपिल्ल्यान कालव्याचें काम बेगीन सोंपूंक ना जाल्यार फुडाराक गोंयांत उदकाचो प्रश्न उबो जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कॉर्डेलिया कारावेला क्रुजाच्या आर्यन खानाच्या ड्रग्स प्रकरणाकडेन कांयच संबंध ना. ही क्रूज बेगीनच परत सुरू जातली. आमी आमचो इशू सोडयला म्हण एमपीटीचो उपाध्यक्ष जीपी राय प्रुडंटाकडे उलयलो. एनसीबीन आर्यन आनी ताच्या वांगड्यांक ड्रग्सा सयत कॉर्डेलिया कारावेला क्रुजा वयल्यान उखलिल्लो. क्रूज सुरू जातनाच ह्या प्रकरणा खातीर लायमलायटात आयिल्ली. गोंय ते मुंबय मार्गावेली कॉर्डेलिया कारावेला क्रूज परत सुरू जाता. आर्यन खान प्रकरणा खातीर ही क्रूज लायमलायटात आयिल्ली. ह्या क्रुजाक फुडलो शेड्यूल मेळ्ळा. ही बोट चालूच उरतली म्हूण एमपीटीचो उपाध्यक्ष सांगता. Yeah. That's the controversy has nothing to do with the ship. It was a raid of the anti-narcotic bureau. They are all sorted out. Ship is coming here, no? Now they are given schedule. Here also we have discussed with the customs. They want some extra security arrangement. That all things are doing. एमपीटीन आझादी का अमृत महोत्सव कार्यावळी खाला एमपीटी वाठारांत नितळसाणीचें काम सुरू केलां. त्या निमतान दवरिल्ल्या कार्यावळी वेळार जीपी राय फुडल्या प्लाना विशीं उलयलो. Yes, we already slashed our rate for 50%. First 2-3 movement we are giving free of cost because to bring back the container cargo. Because once it's stopped, again to regain it will take 2-3 months. Now activity is improving. No issue. The first it was 192, second it was 292 like that has come. So it will come back to the original. बर्थ नावाचो फिजिबिलिटी रिपोर्ट युनियन मिनिस्ट्रीक धाडला. What you call converting our berth number 9 to PPB berth for the iron ore. For the 10-11 also we are going towards as a O&M management. We have already made a feasibility report. We have submitted to the ministry for berth number 9. Berth number 10-11, some structuring issues are there. They are addressing that one. Thereafter we will submit to the ministry. मल्टी-यूज कार्गो सुरू करपाची तयारी. I have no news about that one. I hope so. Definitely it will be sorted out by that time when project comes. Otherwise also we are giving option for multi-purpose cargo. Any cargo can be handled because in future what will happen we don't know. I know how many days it will be there, so we can't block the opportunity. So we are giving opportunity for them multi-user berth cargo. CRZ सयत खुबश्यो गजाली सोडोवपा खातीर शिपिंग मिनिस्ट्री बरोबर चर्चा चालू आसतली. राज्य सरकारा बरोबरूय उलयतले. Sir, we have heard that Minister of Shipping, Sripad Naikji, has been constantly in touch with the port. Any infrastructure-related development from that side, sir, yes, from the ministry? We already got a letter. I think tomorrow is going to Delhi. Thereafter, when he comes back, we'll have a discussion with the state government also. Some of our issues are there to take out that CRZ issues and all that. He has promised. आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनलाचे PPP प्रकल्पा खातीर टेंडर काढला. Yeah, we already called tender. Tender we have received also. 7 parties are there. Cochin Port is the PMC for that. And PPP project also we already sent to, already got sanctioned. They are put on website. Now we expect few parties will come. Few parties are showing interest also. It will be a successful project. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. वाळपयत बीजेपीक आनी विश्वजीत राणेक हरोवपाचें काँग्रेसीचें टार्गेट. ते खातीर काँग्रेस नेटान वावुरता म्हण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार सांगता. वाळपयत खंय 4 इच्छुक उमेदवार आसात म्हण गिरीश सांगता. वाळपयत काँग्रेसीचे कांय वांगडी तृणमुलांत गेल्या उपरांत गिरीशान उरिल्ल्यांकडेन बसका घेतली. सो आमचे जवळ सगळ्या पर्यंत एक 4 इच्छुक आसात वाळपय मतदारसंघात. पूण आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतला की ज्याका कोणाक तिकेट मेळटली तेजे बरोबर सगळ्यांतलो आमचो उद्देश हांगा बीजेपीक हरोवपाचो आसा, विश्वजीत राणेक हरोवपाचो आसा. आनी त्या दृश्टींतल्यान सगळे आमचे जे इच्छुक आसात ते एक जावन काम करतले. तेजे नंतर
पक्ष सगळ्या लोकां कडेन एक विचारपूस करून जो बरो कॅन्डिडेट आसा जो लोकांक मान्य आसतलो तो कॅन्डिडेट आमी हांगा दितले जेन्ना आमची इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट. आयज वाळपय ब्लॉक काँग्रेस कमिटीची एक बसका आमी खास करून घेतलेली हांगा, कारण काही न्यूज असे स्प्रेड जाले की वाळपय मतदारसंघात काँग्रेसचो आख्खो ब्लॉक TMC पक्षान गेलो. म्हणजे एक फटींगपणाचे प्रचार आमच्या पक्षा विरुद्ध एका नवीन जो पक्ष आयला ताणें रचलो. आमचे बेसिकली ते 5 काँग्रेसमॅन त्या दीस जॉईन जाल्यात आनी असो हें करून दाखयलो की 200 कार्यकर्ते आख्खो ब्लॉक 200 कार्यकर्ता सकट गेलो म्हणून. जेन्ना आमी ते फोटोज पळयले त्या फोटवांत आमकां वाळपयचे लोक सुद्दां सोदल्यार आमकां दिसना जाले. म्हणजे हे जे फाटल्यान सगळे दवरलेले हे म्हाका दिसता गोंयकार सुद्दां आमी सोदपाक गेल्यार थंय मेळनाशिल्ले. आनी तेंची भाशा पळोवपाक गेले जाल्यार तांकां कोंकणी कळनाशिल्ली. सो हातूंतल्यान एक हें कळ्ळें की जो नवो पक्ष जो येता तो आपले बेंगाली लोकांक घेवन येतात आनी लोकां भितर एक संभ्रम निर्माण करपाक सोदता की काँग्रेस पक्षाचे इतले मेंबर्स जॉईन जाले. गोंयभर सीएम ट्रॉफी सर्ती खातीर मोठ्या प्रमाणात रजिस्ट्रेशनां करतात. सीएम ट्रॉफीक उपाट प्रतिसाद मेळटा म्हण समीर मांद्रेकारान सांगले. बीजेपी युवा मोर्चान सीएम ट्रॉफी खातीर थीम सॉंगाचें उक्तावण केलें. 13 इव्हेंट्सां खातीर 40,000 तरणाट्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां. दरेक मतदारसंघात रजिस्ट्रेशन कावंटर घालून 1 लाख रजिस्ट्रेशनाची मोख दवरल्या म्हण बीजेपी युवा मोर्चान म्हायती दिली. की 4 ऑक्टोबराक आमी हांगा सीएम ट्रॉफीचो उक्तावण केल्लो आनी तेच्या उपरांत जे रजिस्ट्रेशन चालू जाल्लें म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या काना कोपऱ्यांत हें रजिस्ट्रेशन चालू आसा आनी आमकां खुबसो प्रतिसाद मेळटा. खुबशे लोक आजून मेरेन रजिस्टर जाल्लेले आसा. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की जरी आजून थोड्यांक कोणाक मेसेज पावोंक ना नाल्यार तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन रजिस्ट्रेशन करून घेवचें, कित्याक हार्डली आनीक एक 3 दीस उरल्या रजिस्ट्रेशना खातीर. आनी हो जो इव्हेंट आसा तो एक ग्रँड सक्सेस असो जातलो, कित्याक येदो व्हडलो इव्हेंट, स्पोर्ट्स इव्हेंट आनी कल्चरल इव्हेंट गोंयान आजून मेरेन तरी जावंक ना. आनी असो हो इव्हेंट आयज आमी त्याच इव्हेंटाचे एक थीम सॉंग आसा त्या थीम सॉंग लॉन्च करपाच्या कार्यक्रमाक हांगा जमलेले आसा. रजिस्ट्रेशनाचेर जेन्ना येता तेन्ना जवळ जवळ 40,000 युवक युवती ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाल्ले आसा. आमचे रजिस्ट्रेशन 25 तारखे पर्यंत चालू आसा. प्रत्येक मतदारसंघान आमी रजिस्ट्रेशन कावंटर घाल्या आनी आमची अपेक्षा आसा की येता त्या 3 दीस जे उरल्या तातूंत आनी एक 50-60 हजार रजिस्ट्रेशन येतले आनी आमी लाखाचो जो टार्गेट म्हणिल्लो तो लाखाचो टार्गेट आमी अचीव करतले. आमचे 13 इव्हेंट आसा. ह्या 13 इव्हेंटांनी प्रत्येक मतदारसंघान हे इव्हेंट जातले आनी प्रत्येक मतदारसंघान आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. जे लोक सक्षम आसात तांणी समाजातल्या गरजू, दिव्यांग आनी अनाथांक मदत करची. मनशाची सेवा म्हळ्यार देवाची सेवा म्हण राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयचो लोकांक उरलो. आशियाना अनाथ आश्रमांतल्या ल्हान भुरग्यांकडेन राज्यपाल उलयलो. राज्यपालान चिखले हॉस्पिटलाचे निरीक्षण केले. Very good function and I hope within 1 year I will reach all these types of institutions in Goa and extending and participating in my own way in this process. And I would like to request good people, rich people, people are on the top of the society who come forward. Nobody is an orphan because God is there. Of course, disablement may be there, shortcomings may be there, but we will try to extend our help for coexistence with all of them and with these children, these girls. What's their future? Nobody can predict. Ashiana Shelter Home has got 33 girls.
but we have been able to touch lives of almost 175 to 180 girls. Few girls have got married from here. Some children have gone for higher education and some have taken up jobs. We also have a tie-up with a local hospital here where they have been kind enough to tell us that after the children pass out from here, after they have their age of 18 years, you can send them to the hospital for training as nurses. It would have been a very difficult task if it was not for Madam Arina Saldana. She has taken a lot of effort to come with us to the then Chief Minister, Shri Lakshminarayan Parsekar sir, and we could manage to get the permission for the primary school. आता कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% म्हळ्यारूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. ह्या येवजणेचो लाभ घेऊन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझे असले तरणाट्यान माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्वेस्टमेंटाचो खंय ना खंय धपको बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना, बाबा तांकां खंय ना खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य ईडीसीन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते ईडीसींतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. पेट्रोल डिझेल घरगुती गॅस सिलिंडराचो प्रेस वाडत आसा. सरकाराचे नियंत्रण ना, लोकांचे हाल जाता म्हणून घोशणा दीत काँग्रेसीन म्हापशां टॅक्सी स्टँडार मोर्चा काडलो. नरेंद्र मोदी सरकारान सामान्य लोकां खातीर म्हारगायेचेर नियंत्रण दवरचें म्हण काँग्रेसीची मागणी. हो फक्त नंबर्स कशे येता ते इलेक्शनार हाडपाचे तेच ताका पडला. पूण तुमी तेच चिंतचे नासतना बारीक लोकांचे तुमी पळयत जाल्यार हो बारीक लोकूच तुमकां वोट करून हाडणारो आसा. आनी आमी सगळ्यांनी ठरयला की हे बारीक लोक आमकां सगळ्यांच्या बोल्सांक बरोच व्हडलो दुखपुराक जाल्लो आसा. At a time when we are facing the COVID onslaught, this government is only rubbing salt to our wounds, and this time by increasing our fuel prices. So आमी म्हणटा आयज गव्हर्मेंट म्हाका दिसता वॅक्सिनेशन फ्री म्हाका म्हणपाचें आहा वॅक्सिनेशन हें फ्री न्हू, ताका आमी प्रायज हें आयज जो पेट्रोलचो प्रायस तुमी पळयतात त्या प्रायजाक म्हाका दिसता आयज कितें करपाचें म्हाका कळना. जेन्ना तुमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना तेन्ना लोकां कडेन पयशे खंयसून आसतले मोडपाक. हे लास्ट वर्सान जे कोविडाचे प्रॉब्लेम जाला तितून जे एम्प्लॉयड लोक आसले ते कामांसून भायर पडल्या आनी त्या टायमाक तुमी सबसिडी किंवा प्रायस कमी करचे सोडून प्रायस फक्त वाडीत सुटल्या. पर्रीकारान फोटी मारून
सरकार हाडलो BJPचो सांगून की 60 वयर पेट्रोल जावचें तो म्हणून अशेंच 6:30-7 वर्सां फाटीं ह्या गव्हर्मेंटान मोदी सरकारान अशेंच म्हारगायेचेर निशेध करून सरकार स्थापलेलो. आयज एके वाटेन पॅन्डेमीक नोकऱ्यो ना आनी दिसान दीस पेट्रोलाची प्रायस वाडटा, गॅसीचो प्रायस वाडटा. उदकाच्या पायपांत बाटली आनी कोयर शिरकल्लो शापोरा कायसूच्या लोकांक दिसून आयले. उदकाचो प्रेशर सारको येना, उदका पुरवण सारकी जायना म्हूण लोकांनी PWDच्या स्टाफा बरोबर पायपलायनीची पळोवणी केली. आदली 40 वर्सां पयलींची पायपलायन काडून नवी घालची म्हूण थळाव्यांची मागणी. तशेंच हालींच उक्तावण केल्ल्या उदकाच्या टाकयेंतल्यान उदका पुरवण सुरळीत करची म्हूण लोक मागतात. परत सोदूंक शकना हे कितले फावट जातले आनी परत सोदचें पडटलें आमकां खबर ना. हो आमचो तितलो इशू सॉल्व जावंक ना. तेका लागून आमी सांगता ही पायपलायन जी आहा ती चेंज करची आनी सगळे जॉयंटूय आसा ते हेंच्यांनी चॅक करचे अशेंच ओपन करून. आमकां येयला आनीक कोणाक फुडें येयना आसतलें हें आमकां खबर ना अजून कितल्या जाणांक उदीक येयला कशें येयला. आमकां तरी थोड्या जाणांक येयला म्हणल्यार तो प्रेशरूय चॅक करूंक जाय. पण खंय तरी पॉलिटिक्साची खंय तरी म्हाका दिसता पळय कितें तरी शिस्त आसतली. ही पॉलिटिक्स सगळी फाटी दवरा. हांव हेंकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता जावं MLAंक मिनिस्टरींक कितें तरी हें आसा मिनिस्टरा ते सगळे तुमचें कितें आसा न्हू तें फाटी दवरा. पण हे लोकांचो हें आसा, लोकांचो प्रश्न आसा हो. तुमी हे कितें आसा न्हू तें तुमी उदीक सोडचें आनी ती टाकी ऑलरेडी जाल्ली आसा, रिपेर बी जाल्ली आसा, सगळें काम जाल्लें आसा. तें उदक सोडचें सगळ्यांक, अंजुना कांयसो सोडचें म्हणून इतकेंच हांव मागणी मागता. आनी पायपलायन चेंज. आनी ही पायपलायन कितें आसा न्हू ही पोरणी आसा ती 40 वर्सां जाली ती सगळी रिपेर करची नाल्यार ही चेंज करची म्हणून हांव तेंचेन रिक्वेस्ट करता. तरच हो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जातलो नाल्यार हो प्रॉब्लम केन्नाच सॉर्ट आवट जावचो ना म्हाका तरी दिसता. दीपक पावसकाराशीन PWD मिनिस्टराशीन हांव रिक्वेस्ट करता की ही काडल्या उपरांतूच हें जातलें, ही चेंज करची पडटली. तितून कितें जालां त्या पायपांनी कितें आसा तें बी आमकां खबर ना. आतां आमी हांगर हें केल्या काल पयर हें केल्या पळय बाटली आनी सोऱ्याची बाटली आनी हे पळय हे मेवळा तितून हां कितें म्हणून आनी कसो प्रेशर येतलो. इंग्लिशीच्या फाटल्यान लागून गांवांतली सरकारी शाळांक तेंको दिवपाचो सोडू नाकात. बऱ्या फुडारा खातीर भुरग्यांक किमान 4थी मेरेन शिक्षण तरी मायभाशेन घेवंक दिवचें म्हण कल्याणबाई चॅरिटेबल ट्रस्टाचो मुखेली मिलिंद पिळगांवकाराचो उलो. कारापुरा सरकारी मुळावे शाळेंत इनामां भेटोवपाचो सुवाळो जालो. पालकांनी देशभक्ती इतिहासाचें म्हत्व जाणून घेवचें. बरो फुडार जाय जाल्यार आपलो इतिहास विसरूं नाकात म्हण मिलिंद उलयलो. सरकारी शाळा थळाव्या लोकांनीच सांबाळूंक जाय, तिगोवंक जाय. भुरग्यांचे 4थी मेरेनचें शिक्षण मायभाशेंत जावंक जाय म्हूण कल्याणबाई चॅरिटेबल ट्रस्टाचो मुखेली मिलिंद पिळगांवकार उलयलो. कारापूर मुळावे शाळेंत इनामां भेटोवपाचे सुवाळ्याक तो मुखेल सोयरो म्हूण गेल्लो. ह्या गांवांतले जे पालक आसा आनी जे ह्या स्कुलान तांकां घालपाक भियेता त्या पालकांक म्हाका एक विनंती करपाची आसा की आमची रेश्मा गांवस जी आसा ही टिचर आसा हांकां खरोखर कळकळ आसा. तांकां अशें दिसता की आपली स्कुलाची स्ट्रेंथ वाडपाक जाय आनी ती जर वाडटली जाल्यार ती म्युच्युअल स्टुडंट हाडून आमकां घालूंक शकची ना. तर तुमी जे पालक आसा तुमी तुमचे जे वाड्यार लोक आसा तांकांय कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करपाक जाय की शिक्षण जें आसा हें आपली मातृभाशेन एटलिस्ट तांकां 4थी पर्यंत फी घालपाचो प्रयत्न करपाक जाय. शिक्षण प्रत्येकाच्या दारांत पावपाक जाय म्हणून ह्यो शाळा उपलब्ध केली. पूण ती शाळेचो आस्वाद जो आसा स्लोली कमी जायत आसा आनी कमी हो हेज्या खातीरूच जाता की प्रत्येकाक अशें दिसता की भुरगो आपलो इंग्लीश जर फटाफटा उलोवंक लागलो जाल्यार तो कितें तरी व्हडलो जाता. पूण ही जी गोश्ट आहा ही सामकी चुकीची आसा. तेजें शिक्षण जें आसा भुरग्यांचें हें 1ली ते 4थी म्हणजे प्राथमीक शिक्षण तेंचें आसा पळय हें जर मातृभाशेन जालें जाल्यार त्या भुरग्याचो विकास जो आसा तेची ग्रास्पिंग जी शक्ती आसा ही शक्ती तेजी वाडूंक शकता. तिरंगा उबोवपाक लोकांचो सहभाग उणो जायत आसा. लोकांनी आपलो इतिहास विसरल्यान तांचो फुडार बरो जावचो ना म्हूण शिटकावणी. आमी एक गोश्ट पळयता की प्रत्येक वर्सा जेन्ना आमी आमच्या देशाचो तिरंगो झेंडो जो आसा हो फ्लॅग होस्टिंग करपाक जेन्ना येता तेन्ना
लोक कमी कमी जायत आसता. प्रत्येकाक अशें दिसता की आपल्याक कितें दुसरें काम आसा. सगळ्यांक अशें दिसता की स्वातंत्र्य मेळ्ळा आनी हें अशेंच मेळतूच उरतलें. इतिहास जर आमी पळयलो जाल्यार स्वतंत्र खंयच्याच राज्याक आनी खंयच्याच देशाक कंटिन्युअस केन्नाच उरोवंक ना. परत परत आक्रमणां जाल्यार परत परत प्रत्येक देशाचेर नवे नवे आक्रांतां येवन ताका पराधीन करून ताका ते पराजीत करून दुसऱ्या आक्रांतांनी तेजेर राज्य केलें. सो ही आमी इतिहास जो आसा हो सदैव आमच्या तकलेन आमच्या स्मृतीन आमच्या मनान दवरपाक जाय. कित्याक ज्या देशाचो ज्या राज्याचे लोक जे आसा नागरीक आसा हे जर आपलो इतिहास जर विसरलो जाल्यार तेंचें भविश्य केन्ना बरें जावंक शकना. सो ताका लागून हो एक कार्यक्रम तुमी करचो असो तुमचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. नैऋत्य मान्सून कोकणात परतीच्या मार्गार. शेनवार सावन मान्सून गोंयच्यान फाटीं सरपाक लागलो. 2-3 दिसांत जोगला आनी गडगड मारून पावस पडूं येता म्हण हवामान खात्याचो अदमास. 26 ऑक्टोबर म्हळ्यार पुराय देशांतल्यान मान्सून फाटीं सरतलो. मुरगांव नगरपालिका इमारतींतल्यान सरकारी ऑफिसां शिफ्ट केल्यार इमारतीचे सुशोभीकरणाचे पेंडींग काम बेगीन जातले म्हण आमदार मंत्री मिलिंद नायकान स्पश्ट केले. एकूण 5 कोटी खर्च करून ही बिल्डींग बांदपाक लागल्यात. ऑफिसां शिफ्ट केल्यार 5-6 म्हयन्यां भितर काम जातले म्हण कॉन्ट्रॅक्टरान खंय सांगलां. म्युनिसिपल बिल्डींग रिनोवेशन बरो टायम जालो. कॉन्ट्रॅक्टर मातसो प्रॉब्लमान न्हय पण ताका जर सगळें टोटल वेकेट करून दिलें जाल्यार काम बऱ्या भशेन बेगीन जावंक शकता. काम बऱ्या भशेन जावंक शकता आनी बेगीन जावंक शकता. आनी तेणें सांगलां की 4 ते 5 म्हयन्यान आपण काम कंप्लीट करून सगळ्यांक परत हाडटा. आमी भरपूर ट्राय केली, खुबशे मिटिंगे केले आनी आतां तें मातशें फक्त डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आहा पळय तें शिफ्टिंग करपाचें डेप्युटी कलेक्टर कडेन उलोवप जालें. लास्ट सगळें करून आमच्या सेक्रेटरीन तारीक थॉमसान कलेक्टर सावथाक सांगलां आनी तिणी एक लेटर केला. काल तें लेटर येयलां. तेंचो फक्त विशय आसलो तेतून एक स्ट्रॉंग रूम खंय आसलो. नॉर्मली स्ट्रॉंग रूमाचें सोल्युशन जातलें. इलेक्शना टायमार तो एमपीटी हॉलान आसता. त्या विशयाचेर तेंच्यांनी एक लेटर केला. काल मागीर लास्ट काल सीएमा कडेन हांव उलयलो. सेक्रेटरी रेवन्यूक सांगपाक लायला आनी अंडर सेक्रेटरी रेवन्यूचो आसलो ताका डायरेक्शन दिलां की तें करा तुमी शिफ्ट आनी तुमचो इश्यू कांय आसपा ना. की सेक्रेटरी रेवन्यू आतां म्हाका दिसता लिवेर आसलो म्हणजे लिंक सेक्रेटरी आपयलो किंवा ताचो दुसरो एक सेक्रेटरी कोण तरी येयलो तेजे कडेन उलयला सीएमान सांगला आनी आमच्या सेक्रेटरीचे सांगला फॉलोअप कर आनी करून घे. ते शिफ्ट जाले म्युनिसिपल बिल्डिंगांतले सगळे जाण. पोस्टा कडेन उलयले आमी ते रेडी जाल्ले. आमची म्युनिसिपालिटी जातली. कलेक्टर ऑफिस मातशें अडचण आसूंक शकता अशें तेंचें हें आसलेलें पण तें आतां लायनीचेर जातलें तें तें क्लियर जालें जाल्यार सगळीं ऑफिसां गेलीं. सडावेल्या हातून घाल म्हटलां तांकां थोडे इट इज अ मॅटर ऑफ ओनली 3 to 4 months. मोस्टली बिफोर इलेक्शन सुद्दां तांकां आमी हाडूंक शकता जेन्ना इलेक्शन जातलें अशें सांगलां. आनी ते कालच्या मिटिंगे उपरांत मातशें एक्सपायर जातलें तें शिफ्टिंग जावपाक जाय. जालें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक काम करपाक आनी बरें म्हणजे काम एक्सपर्टायट करपाक बऱ्याक पडटलें अशें तेजे वांगडा आनी तें जातलें दिसता. खंय जातलें शिफ्टिंग केल्यार? शिफ्टिंग म्हणजे कशें आहा सड्या वयल्या आमचें मार्केट बांदलां पळय तेतून चडशे जाण येता ते सगळे. इवन पोस्ट कळ्ळें न्ही. ना पोस्टाक आमी वास्को खंय तरी ट्राय करता. ते गव्हर्मेंट स्कूल आहा तें ती प्रिमायसीस पयला तेणे ते चेंजीस जावंक शकता. बाकी सगळें हांगा येतले. आनी कलेक्टर ऑफिस डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस रवींद्र भवनान तांकां मातशें कितें रेडी करून दिवपाक जाय. ते एग्री जाला कॉन्ट्रॅक्टर तुमी सांगला. मांद्र्या जीत आरोलकराचे काम पळोवन लोक मगोत प्रवेश करीत आसात. शेनवारा तुये पंचायतीचे आजी माजी पंच सदस्यांनी मगोत प्रवेश केलो. तशेंच आगरवाड्याचो पंच नितीन चोपडेकारूय जिता बरोबर काम करपाक मुखार आयला. येता त्या काळात आनीकय लोक मगो पक्षांत प्रवेश करतले म्हण जीत आरोलकरान जाहीर केला. 4 म्हयने बाकी उरलेले फक्त टेन्युअर कंप्लीट करपाक. 2012 रिजायन दिलो आनी काँग्रेसीन गेलो. टेन्युअर कंप्लीट करूंक ना. 2017 काँग्रेसीन निवडान येयलो. 2 वर्सांनी बीजेपीन गेलो परत आनी आतां 19 परतूय टेन्युअर कंप्लीट करूंक ना. 4 फावटी निवडान येवन टेन्युअर न कंप्लीट करपी एकमेव आमदार म्हणजे दयानंद सोपटे. हो तिचो वेगळो रेकॉर्ड आसा गोंयच्या इतिहासान. ताका लागून आमकां एक आसा बरें नेतृत्व फुडें हाडपाक जाय मांद्रे मतदारसंघाचो विकास करपा खातीर. ताका लागून आमी जीत भाईच्या फाटल्यान आसा. कारण आमच्या पक्षाचें काम आनी आमच्या कॅन्डिडेटाचो चेहरो हीच आमची जायरात. 17 वर्सांची पुण्याई 17 वर्साचें बरें सुराज्य अशें शासन केल्लो महाराष्ट्रांतली गोमंतक पक्षाक टीएमसी किंवा आम आदमी पक्षा सारकी दीसभर टीव्हीचेर एडवर्टायज करप, दीसभर इल्ल्या दिसा पेपराचेर बातम्या हाडप
अशी काय गरज ना. त्यांच्या दारार कोण तरी येयला स्किमी घेऊन आणि फॉर्मा फिलअप करपाक हेल्प करपाक कसले हे आहा ते कांयच ना. काय ना खंय आहा कोण? तूच सांग तुझ्या घरा येयला केन्ना कोण अजून? मागीर सरकार तुमच्या दारी म्हणजे कितें? हे पिशान काडटा न्हू सगळें. आमी प्रत्येक टायमार आमी पयलीं सांगला की दिसान दीस येता त्या वेळा काळान कोण खूब जाण आमकां प्रवेशीव करतले, जॉयनी जातले आणि येता त्या विधानसभेन 2022 जी इलेक्शन्स आहा, इलेक्शन ये मेरेन म्हाका दिसता सगळे पंचायती आमच्या वांगडा आसतले आणि पंचायती वांगडा सगळे लोक बारीक सामान्य लोक कार्यकर्ते आमचे बारीक वोटरांकडे पावून आमकां खात्री आहा की आमची विजय ही निश्चित आहा. आयतार आसा, फाल्यां आमी मोरजाय देवळान 9:30 सगळे मेळटात आणि डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आमची स्टार्ट करता. सो मागता सगळ्यांकडे मांद्रे मतदारसंघात तशे आमचे बरे मागते कोण आसात ते सगळ्यांनी थंय येवपाचे 9:30 आणि आमची डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आमी सुरवात करतले. मोगोचो पेडणेचो फुडारी प्रवीण आर्लेकरान पेडण्यात कोरगांवांत प्रचाराक नेट धरला. घराघरां वचून लोकांचे इशू तो समजून घेवपाचो प्रयत्न करपाक लागला. गेली 20 वर्सां पेडण्यात कांयच जाल्लें ना. आमदाराक कोणाच्या दारांत पसून पाविल्लो ना. वेचून दियात, पेडणेकारा खातीर काम करतलो म्हण प्रवीण आर्लेकराचें आश्वासन. पक्षाचा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. तेव्हा लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा आणि मी जवळजवळ 15 वर्षां सरपंच असताना जी कामां केली ते लोक जेव्हा आम्ही घरांनी जातो लोकांच्या तर प्रत्येक जण लोक आठवण काढून माझी सांगतात की तू आमची कामां केल्ली असे आम्ही तुमच्या पासून सदांच आसतलो म्हणतात. मग त्याच्यानंतर हांगा ह्या मतदारसंघात किंवा ह्या गावांत कामाच केलेले ना. या कामां केली, फक्त रस्ते केले, फुटपाथी केल्यो म्हणून कामां जावंक ना लोकांची काय आज घर दुरुस्तीच्यो जायत्यो स्किमी आसत हरिजनासाठी, ओबीसी साठी आसत, पण त्यो तेंचे पर्यंत पोचांक ना आसत. आता संडासासाठी गव्हर्नमेंटांनी लोकांनी पैसे भरले पण तांकां आज संडास मेळनासत ना. एक शुभ कार्य अशें आयज कोरगांवान आमच्या पंचायतीन चालून आसा. जे काही गोष्टी आसात ते मायनर गोष्टी आसात, ते व्हडले कितें तरी ठराव घेवन करपाक जाय अशें कांय ना. एक दुख्ख दिसता आमकां आयज ह्या आमदाराक 20 वर्सां दिली लोकांनी. माझी एक तमाम कोरगांवकरांक जावं पेडणे मतदारसंघाच्या जनतेक एक आव्हान आनी मागणी आसा. तुम्ही मोगो पक्षाच्या माध्यमांतसून प्रवीण भाईक 5 वर्सां संदी दियात. हांव एक तांकां आव्हान परत डबल टिबल करता. जे इतले समस्या आसा ते सादे जे गोष्टी आसा ते आमदारान आपल्या प्रायोरिटीन आपल्या फंडांसून सुद्दां करूं येता, पण तेणी ते आयज करपाक तो अपयशी ठरलो. जो रिजर्वेशन मतदारसंघाच्या मतदारसंघाचे रिजर्वेशनान कॅटेगरीतलो जो आमदार नेतृत्व करता त्या त्यांच्या स्वतःच्या मनशांक जर तो न्याय दिवं शकना, नाजाल्यार बाकीच्या जनतेक कसो दिवं शकता, हो मोठो प्रश्न आसा. शिव हो आमच्या मातयेंतलो म्हणटा. व्हडलेशें आमकां कांय प्रॉब्लम ना. म्हाका लोकांक सगल्यांक शिवाची आजून पासून खूब जाण आसा. लोक फकत सांगता आमची आजून कांय कामां जावंक ना. गेले आतां 20 वर्सां जाली. आतां हांगासर आमचो बाबू आजगांवकर आसा. 20 वर्सां जाली जाल्यार तो कोणाच्या दारान आजून पासून पावंक ना. म्हाका 2 वरां लागली 20 घरान भोंवपाक. फकत तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आहा ते हे करपाक. तांकां आजून पासून ह्या ना म्हटल्यार कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. VM साळगांवकराच्या हॉस्पिटॅलिटी आणि कल्नरी कॉलेजीन नाल्ल उत्सव मनयलो. नाल्ला पासून भुरग्यांनी वेगवेगळ्या पदार्थांचो बुफे मांडिल्लो. लोकांनी ह्या तांच्या फूड फेस्टिवलाक बरो प्रतिसाद दिलो. We are the students of second year and we have put a lot of hard work in hosting this event, Nal Utsav, which is the celebration of coconut trees, which is the tree of life. We have worked tirelessly day in and day out for the last 2 months to make this event a success. I'm currently studying at PMSI HE and I'm in the second year.
Nal Utsav is given to us as an assignment. We are evaluated, and so we took this opportunity and chose coconut and Nal Utsav as a theme for event. So we have decided and found out various ways where we can showcase coconut through our menu. We have used coconut in its grated form, we have used coconut in coconut milk, and we have used coconut in its dry form also. Through our menu, we have made chicken chettinad, mutton stew, Kerala mutton stew, which is a stew simmered in coconut milk, coconut crumb fried fish, which is fish battered in desiccated coconut and fried, nariyal chawal, which is coconut rice. We have also different type of breads such as appam and sanna. And to end this beautiful day, we have also made a decadent and very creamy and rich Elenid souffle, which is a Kurgi souffle, which is also made of tender coconuts. And we have also made kokad to top it all up. Thank you so much. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.